गोवा। बाणावली ते कोलवा दर्यादेगेर तेलकट गुळे व्हांवन आयिल्ल्यान पर्यटकांक त्रास जातात। देशी विदेशी पर्यटक कोलवा दर्यावेळेर येतात, मात कांय दिसां सावन दर्यांतल्यान व्हांवून आयिल्ले तेलकट गुळ्याक लागून उदक पेड्ड्यार जालां। वेळेर चलपाक पसून त्रास, उदक न्हावपा सारकें ना म्हण कांय ट्युरिस्ट उलयले। सरकारान दखल घेवन बेगीन दर्यावेळ नितळ करची म्हण पर्यटक मागतात। People like to visit Goa because all the beaches are very beautiful, white sand and all. When they come here, then they say, "Arey, the beaches are so nice, but everywhere there is oil floating on the waves." This oil, what is coming out, it's not good for people and as well as for fishes. So government should take some action regarding this and do something good for the benefit of Goa and for the beaches. ऑयल के हिसाब से ये तो नहाने जैसा नहीं है, क्लीन नहीं है। ये कल वो अंजुना गए थे, वहाँ भी बीच था, मतलब बीच में ये ऑयल का प्रॉब्लम था। थोड़ा और क्लीन होना चाहिए बीच। ऐसा सबसे फेवरेट बीच है साउथ गोवा में। जितने सारे टूरिस्ट आते हैं स्पेशली फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, सबसे फेवरेट कोलवा बीच है। सिक्योरिटी बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा और क्लीनलीनेस चाहिए। अभी जैसे ये आपने कहा कि वो ऑयल आया हुआ है तो सारे चप्पल को या पाँव को लग रहा है, इट्स हार्मफुल टू आवर बॉडी। पांय फोडपिडे पण शकता न्हू, ऑयल न्हू ती, बर्निंग ऑयल ती। म्हापशा बाजारकारांचे गार्बेज कलेक्शन, बाजारातली गटाराची कामां, पे पार्किंग असले कांय मुद्दे घेवन म्हापसा मर्चंट असोसिएशन म्हापशेच्या नगराध्यक्षाक मेळ्ळे। बाजारांत मातशी शिस्त लावंक जाय म्हण बाजारकार मागतात। नगराध्यक्षान फुडल्या 8 दिसां भितर कितें तरी उपाय काडटा म्हण खंय उतर दिलां। वर्सा आमी 400 रुपया भरतात दुकानदार, जशें हाऊस टू हाऊस गार्बेज कलेक्शन जाता तशेंच दुकानांतल्यानूच जावंक जाय। म्हटल्यार पयशे घेवन म्युनिसिपालिटी केन्नाच गार्बेज कलेक्शन करिनासले। त्यामुळे चेअरपर्सनान एश्युरन्स दिला की येणाऱ्या 4-5 दिसांनी हो विशय बी टेकअप करून गार्बेज कलेक्शन डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन दुकानांनी सुरू जातलें म्हणून। त्याच्यामुळे जो कचरो भायर पडटा, खळग्यांनी वता आनी खळग्यो ब्लॉक जातात, हें जावंक शकता। तशेंच मार्केटांतली जी पार्किंग वेवस्था आसा, जेजें रेजोल्युशन घेतलेलें आसा म्युनिसिपालिटीन की म्हापशा मार्केटान पे पार्किंग करचें म्हणून चेअरपर्सनान एश्युरन्स केलें की 8 दीस कंटिन्युअस साफ सफाई जातली मार्केटान म्हणून। आनी ड्रेनेजचे जे वॉटर लॉगिंग पॉयंट्स आसात खंय खंय ब्लॉक जातात, त्याच्यामुळे मार्केटान उदक भरता, ते जाता तितले कंट्रोलान हाडटले म्हणून। काही प्रमाणात थंय मातशें कलेक्शन सारकें जायना, सो त्या खातीर आमी ऑलरेडी म्युनिसिपल कावन्सिलान डिसिजन घेतला ते आउटसोर्स करपाक garbage, daily garbage collection from the municipal market. Council has decided to outsource. The process is going on and very soon we will be in a position to appoint the agency. The municipal council decision फाटी घेतला मार्केटान काही जाग्यांचेर पे पार्किंग करपाचें, स्पेशली फॉर 2 व्हिलर्स। सो तेंचें म्हणणें आसलें की आतां इतले बेगीन ते इम्प्लिमेंट करपाचें। अगेन दॅट इज रिलेटेड टू द डिसिल्टिंग, कारण जे डिसिल्टिंग जावन परत आमच्यो जेन्ना गटर्स धांपल्यो वयतल्यो विथ दोज स्लॅब्स, तेचेरूच आमी ते मार्किंग करतले। सो आतां सद्या आमचें डिसिल्टिंग फुडल्या 8 दिसां भितर सोंपतकूच इमिजिएटली ताका आमी थर्मोप्लास्टीक पेंट वापरून टू व्हिलर पार्किंग करच्या खातीर आमी ते मार्किंग दितले। घेवया एक विराम।